आम्ही उपोषणाचा आमचा मुद्दो हा की आमच्या संरक्षणासाठी या सांस्कृतिक चालू केलं आणि कशी परवानगी दिली डॅमाक उत्तर गोंयासहित महाराष्ट्रातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उदका पुरवण करपी तिराळी धरणाच्या वाठारात स्टोन क्वारी सुरू आसात। असे सुरू रावले जाल्यार धरण कोसळूं येता म्हूण थळाव्यांक दुबाव। स्टोन क्वारी बंद करूंक थळाव्यांचे उपोषण। क्वारी जो चालू आनी हेतून क्रॅक गेल्ले आयज खंय तरी कोयनांक एक होल पडलो तसा हेतूनसून होल पडलो आनी पाणी लिकेज जालो। फाल्यां ते पावसान उदीक स्लायड जाली आनी मायेनाची सारकी परिस्थिती जाली जाल्यार हांगाल्यान उदक सगळे वयतले गोवन वयतले सगळे विध्वस्त जातलो आनी हेंका शासन हेका सगळ्याक जबाबदार आमचो महाराष्ट्र शासन आसा। महाराष्ट्र शासनाक हेंच्यांनी परवानगी कशी दिली ही कशी दिली आमी तेंकां आज तेकाच लागून विचारता आनी तेकाच लागून उपोशणाक बसल्या। हें आसा की बंद जाल्या शिवाय आमी हांगाल्यान उठचे ना। तुमचे उपोषण चालू उरतले सगळे आमचे कंटिन्यू कितके दीस लागून आमचे उपोषण चालूच उरतले। कितके करिया ह्यो टोटल 8-7 करिया आहा आणि ही आम्ही इथं आहोत ही आमची एक संरक्षक भिंत आहे आणि ही जर भिंत तुटली तर आमच्या बरोबर तुमचा गोवा पण राज्य जाणार आहे वाहून ते डायरेक्ट समुद्राला मिळणार आहे। त्याच्यामुळे गोवा शासनाला मी विनंती करतोय की तुम्ही याच्यामध्ये हस्तक्षेप करून हे तात्काळ बंद करून घ्यावे। धरणाक तेकोन ब्लास्टिंग चालू हा ह्यूज प्रमाणात जे क्वारीचे जे फातर काडपाचें काम चालू आणि हांगा अक्षरशः तुम्ही केबल पळयले हांगा तुम्ही पळयले जाल्यार हांगा ब्लास्टिंग करून काडटा आणि थोड्या अंतराचेर तो धरण आसा हांगाच्यान तुम्ही पळयता हे जेन्ना ब्लास्टिंग करता तेन्ना कितल्या प्रमाणात जी ही जागा आसा ती हालता हे सरकाराकय खबर आसा। आणि जर तुम्ही विचार करा फाल्यां सकाळी जर अशी जर ब्लास्टिंग हांगा चालू रावली धरणाक तेकोन आनी फाल्यां सकाळी जर कितें जालें जाल्यार हेची कितें हानी जातली हेची आयज गोंयच्या सीएमान विचार करपाची गरज आसा। WRD मिनिस्टरान विचार करपाची गरज आसा। स्थानिक प्रशासनान म्हणजे हांगासली जे तहसीलदार कार्यालय आसा आणि बाकीच्यो ज्यो यंत्रणा आसा सरकारी तेंच्यांनी ह्या सगळ्या गजाली कडेन कानाडोळा केल्लो आसा दुर्लक्ष केल्लेलें आसा। डॉक्टर गाडगीळ समिती जी आसा ज्या समितीन हो पश्चिम घाटाचो वाठार पर्यावरणीय संवेदनाक्षम आसा अशें सांगलाले आणि त्या वाठाराचे राखण जावची अशी मागणी केल्ली पण दुर्दैवान तेच्या उपरांत जो हाय लेवल कमिटीचो अहवाल जो आसा डॉक्टर कस्तुरंगन हांच्या अध्यक्षते खाला तयार केलो तेतून दोडामार्ग तालुक्यांतलो हो जो पर्यावरण संवेदनशील वाठार आसा तो काडलेलो आसा। प्रधान ठाकरे सिद्धार्थ कांबळे।